सिद्धार्थ, बिफोर आय गो टू गिरिराज, आय थिंक एक जे म्हाका सगळ्यांचो हातूंत भितर सूर जो दिसता तो म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यान जेन्ना स्टेटमेंट करता आनी मुख्यमंत्री हो राज्याचो मुखेली तो जेन्ना हे स्टेटमेंट करता तेन्ना ताजेर आतां एवरीबडी इज ट्रायंग टू सीक क्लॅरिटी की वायपिंग आउट फुटप्रिंट्स इज अ व्हेरी ब्रॉड स्टेटमेंट. तुमकां दिसता मुख्यमंत्र्यान इतल्या ब्रॉड कॉन्टेक्स्टा भितर हे स्टेटमेंट करप, इज इट डेलिबरेट, देर इज अ स्ट्रॅटेजीक रिजन बिहायंड इट, or you are saying that is a sentimental extempo statement there? It doesn't look like it's a sentimental extempo. This appears to be a very thoughtful statement to me, because this statement will have to be read in consonance with earlier statements which made, which are similar, like reconstruction of temples which are destroyed during the Portuguese region. So it's a extension of or furtherance of the statements which were already made. But I look at it the whole, because 2-3-4 बरे comment आयले आता discussion चलता असताना. Now see, we have no problem with the food, we have no problem with the song, we have no problem with the dance, but to identify ourselves only with that is where the problem lies. This is one aspect of it. Second, the problem is oppressive Portuguese rule. That is what needs to be discussed more. Now, if somebody is trying to whitewash it, and then subsequently if somebody wants to say that no, now this word exactly khana khuna, what would include, what would not include, that could always, first we have to see the principle, whether we are fine. तुमका अरे पोर्तुगीज रूल जर इतलो बरो आशिल्लो जाल्यार 19 डिसेंबर आनी सेलिब्रेट कित्याक करूया तर आमी तो? व्हॉट आर यू सेलिब्रेटिंग? हांव आज डिबेट करता आनी गोंय क्रांती दीस, गोंय क्रांती दिसाच्या मुर्तारच हो विशय दवरलो, कारण इट इज अ व्हेरी अप्रोप्रिएट टॉपिक टू डिस्कस ऑन द ओकेजन ऑफ रेव्होल्यूशन डे. फॅक्ट दॅट आमी 18 जून सेलिब्रेट करतात, फॅक्ट दॅट 19 डिसेंबर आमी सेलिब्रेट करतात, इट इज इम्प्लिसिट इन इट दॅट द पोर्चुगीज रूल हॅड टू गो. इट वॉज नॉट गुड, इट वॉज ऑप्रेसिव्ह. ना, मेन म्हणजे तो मुद्दो घेतला पळय, खाणा खुणा म्हणटा पळय, हितून खाणा खुणा म्हटल्यार खंयची ती कळना. आतां आमी खाणा खुणा आतां म्हटले टेम्पल रिपेर करपाक जाय, सोदपाक जाय, कंप्लीट हे काडल्या, कमिटी काडल्या बी. अरे पयलीं गोंयान तुमच्या नळान उदक ना, लोकांक घरां ना, कितलेशे शाळा आदल्यो बंद पडलेले आसा, तेचेर लक्ष दिनासतना हो खंयचो हेचे पयशे आहात काय तुमच्या काय कितें? गोंयान म्हण आहा कोंकणीन पिशाक पिंपळाचें झाड म्हणून, म्हणजे अशें लोकांक पिशे करप, जे विशय आसा, ज्वलंत विशय आसा, जेचेर लोक आवाज उठयतले, डायवर्ट करप आनी थंय हाडप म्हणून. आनी एक गोंयांची जी एकवट आहा, गोंयांची ती अस्मिताय आहा, युनिटी आसा, थंय खंय तरी एका कम्युनिटीक हार्म करप आनी तेका फूट घालपाचो प्रयत्न करप अशें म्हाका दिसता. रिस्पॉन्ड टू बोथ दोज थिंग्स. नंबर वन ते म्हणटात की इतली ज्वलंत इश्यू आसतना वाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर गव्हर्मेंट हॅज टू गो ऑन दीस टेंजंट, नंबर वन. नंबर टू, ताणें म्हळें की हाजे फाटल्यान खंय तरी गोंया भितर एक तिडो निर्माण करपाचो प्रयत्न आसा काय कितें? इलेक्शनाच्या टायमारूच येता. म्हाका दिसता खाणा खुणो जेन्ना आमी मिटयतले म्हणला, खंय तरी विजय बाबाक आपल्या पक्षाच्या बद्दल कित्याक भंय दिसता, वाय इज ही लिंकींग देर एक्झिस्टन्स टू पोर्तुगीज ते म्हाका कळना. दुसरें ताणें म्हणलें की लोकांक पिशे करतात, म्हणजे म्हाका दिसता हो लोकांच्या सद्विवेक बुद्धीचेर केल्लो तांचो डायरेक्ट एटॅक आसा की लोक पिशे जावंक शकतात. म्हाका दिसता लोकांक पिशे करपाचो प्रयत्न हो काँग्रेसीन केल्लो आसा, पण गेल्या 3 वेळा सतत तांकां कळिल्लें आसा की लोक भुलनात, लोक सी थ्रू देर हे. आनी दुसरें कम्युनल टेन्शन म्हणटा किंवा कम्युनिटी, खंयच्या कम्युनिटीक टार्गेट केले बाय सेईंग दॅट पोर्तुगीजांच्यो खाणा खुणा. म्हाका सांगता तुमकां, जेन्ना इन्क्विजिशन जालें तेन्ना जो टॉर्चर जो मॅक्झिमम सहन केलो ते जे आज क्रिश्चन्स आसा तांणी. सो जेन्ना पोर्तुगीज रूल आशिल्ली दॅट वॉज नॉट हे, म्हणजे टीबी कुन्ना सारकिल्यांक जेन्ना त्रास जालो ते कितें एका पर्टिक्युलर कम्युनिटीचे आशिल्ले. तर म्हाका दिसता हे दीस कम्युनिटी मदीं डिसहार्मनी स्प्रेड करप जे म्हणटा न्ही तुमी, तो म्हाका दिसता इज अ एब्सोल्यूट फेक प्रोपागंडा वीच इज बींग डन टू प्रोटेक्ट दॅट पोर्तुगीज हे. दुसरें हांवें जशें म्हणलें, इन्फ्रास्ट्रक्चर तांणी केलो तो स्वताच्या फायद्या खातीर, तांणी तुमच्या खातीर न्हय. सो हें जे ताचो जो ग्लोरिफिकेशन आसा तें बंद जावपाक जाय. दुसरें 2-3 आसा. एक म्हणजे रिबिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स जो स्टेटमेंट CMचो आसा तो तांणी इलेक्शनाच्या पयलीं केल्लो.
सो जेन्ना म्हाका दिसता आमी जनते कडेन गेल्ले पीपल फुल्ली न्यू की दॅट इज ऑल्सो, कारण शेवटी जर तुमच्या स्टेटाक कल्चर नासत, तुमकां हिस्टॉरीक एक सिग्निफिकन्स नासत, आय थिंक एवरीथींग गेट्स लॉस्ट. आज जी गोंयची इमेज ना जाल्यार फन फ्रॉलीक जाता ती म्हाका दिसता खंय तरी गोंयचो जो इतिहास आसा, म्हणजे सप्तकोटेश्वर मंदिर तुमी मुद्दम पळया, म्हणजे प्रायम मिनिस्टर हिमसेल्फ ट्विटेड कितल्या लोकां पर्यंत पावपाचो. आनी शेवटी एकूच लक्षांत दवरा, म्हणजे विजय बाबान येदो उलयता म्हणलें की विमन वेर सेफ, पण म्हाका दिसता सुधाताई जोशीक जेलीन घाली फॉर अ नॅशनलिस्ट स्पीच, किंवा शारदादेवी सावयकर आसत हू वॉज टॉर्चर्ड एट द एज ऑफ 16. आनी म्हाका दिसता हे पोर्तुगीज आशिल्ले हे लोकां समोर येवपाक जाय. सो आमी जेन्ना म्हणटा पळय की खाणा खुणा मिटयतलो म्हणून, आमी ही स्लेव मेंटॅलिटी जी आसा, शिवाजी महाराजांचो गोंया कडेन संबंध ना म्हणून सांगपी हिस्टोरियन जाले. शिवाजी महाराजांचो जर गुण तुम्ही घेता जाल्यार शिवाजीच्या टायमाचे गुण तुम्ही घ्या. एकूच म्हणजे शिवाजी महाराजांसारख्या म्हणजे नॅशनल हिरो तांचो सुद्धा गोंया कडेन आशिल्लो इन्व्हॉल्वमेंट डिनाय करपाचो प्रयत्न जाला. सो म्हाका इतलेंच दिसता फ्रीडम फायटराच्या उलयता जाल्यार तुमच्या राज्यांत फ्रीडम फायटर रस्त्यार पोर्तुगीजांनी कुंकळे इज अ लँड ऑफ क्रिमिनल्स म्हणिल्ले, त्या पोर्तुगीजांक तरी सपोर्ट करू नका. कित्याक दुखता तुमकां तुमच्या सीएमान ट्वीट केला पोर्तुगीजा कडेन, आमकां दुकाना तुम्ही करा काँग्रेस पार्टीचे प्रिफेस आसा हांगा पार्टी काँग्रेस कमिटी तुम्ही प्रिफेस केल्लो आसा. फायनल हांव इतल्या हो प्रश्न जो विजय बाबान काडिल्लो की प्रायोरिटीज कितें कितें म्हणटात की उदक ही प्रायोरिटी जी गोंयकाराक मेळना ती, लायट ही प्रायोरिटी काय, तुगेले हे जे विशय आहात त्यो प्रायोरिटीज, ह्या हाजेर हांव फायनल वर्ड्स बिझनेस रिलेटेड ऑन दीस फायनल वर्ड्स रोड सारखे ना. येस फायनल वर्ड्स गिरिराज. या 2-3 गजाली म्हाका दिसता क्विकली एक म्हणजे एकूच की गोंयकारांक जे बाकीचे समज अशें न्हय की बाबा सीएम सकाळीं उठता देवळाचेर स्टेटमेंट दिता दनपारां स्टेटमेंट दिता. दीस वॉज अ स्टेटमेंट एट अ पर्टिक्युलर इव्हेंट. दुसरे हांवें जशें म्हणलें खाणा खुणो म्हणजे आज लास्ट टायम तुज्याच डिबेटीचेर सांगिल्लें की खंयचीच बाबा एक थंय आनी कसले तरी स्ट्रक्चर आसा तें मोडपाचें केन्नाच उलोवना. तशेंच जेन्ना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जेन्ना 40 कोटी वयर दिता फॉर ओल्ड गोवा रिज्युविनेशन तेन्ना उलयना. सो म्हाका दिसता खंयच्याच धर्मा कडेन भेदभाव जावना. इवन आज जेन्ना G20 लोक पणजे येता तेन्ना आज डेकोरेशन जावना अरावंड अदर रिलिजियस स्ट्रक्चर्स. सो हे कितें खंयच्यान कम्युनिझम येता. आनी दुसरो जसो सिद्धार्थ बाबान विचारले पोर्तुगीज येवच्या पयलीं आमी आशिल्ले, आमी आजूय आशिल्ले, म्हणजे काफ्रियल ना जाल्यार आमी बटर चिकन खावपाचे. सो म्हाका दिसता हें जें आसा की पोर्तुगीज नाशिल्ले जाल्यार आमी मरून वचपाचे. ही म्हाका दिसता जेन्ना आमी खाणा खुणो म्हणटा तेन्ना आमी इतलेंच म्हणटा की हात कापरो जो खामो आसा, हात कापरो खामो ओल्ड गोवा तो आसपाकूच जाय, तो मिटोवपाचो ना, पण ताची खरी हिस्ट्री सांगपाक जाय. आनी इतलेंच तुमकां सांगता हांव की कोलोनियलिझमाक सेलिब्रेट करूं नाका, काँग्रेस आसूं किंवा आप आसूं, की शेवटाक तुमी भांगराचो सुद्दां जर पिंजरो बांदलो तो भितर आशिल्लो पक्षी आपले फ्रिडमूच सोदतलो. ओके ओके विजय बाबा कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम. विजय बाबा कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम. विजय